Guys, welcome back to my channel, Priya's Little World. तो मोठा सा हॉर्च्यात सूड माशे हिंग आतां रुमा क्लीन कोताले सगळे ते टेबल बी ते शानूस थंयस आनी दाखयत तुमकांचे माझी मोडली तेका लागून ते काळें आनी आतां हें सगळें हितून ट्रान्सफर केलां हिंग मातशें क्लीन कोता आतां आनी ते टेबल हा न्हू ते हांव हे सायडीन हाडटा आनी ते बॉक्स तेजेर दवरता टेबल थिंग ओंटी लावता न्हू रात शिंया स्टार्ट जाता न्हू मागीर ती सगळी ओंडूट आख्खी ती मागीर काड पडटा तेका लागून थिंगा कांय ते करून दवरपा ना सगळें फ्री करूं जाय म्हाका सो आतां मातशें तें सगळें काडटालें तिका तेका लागून कासार एकाय घेवन सकल वयर वचूं पडटा सो वचोय थिंगाचें तो आपणाय काम करता थिंगा ओके सो मेळत तुमकां मागीर सो हिंग प्रिंसन म्हाका कांय करपा दिनासलो हेसो ते मस्ती कोतालो सो ते काळान वयर बेडीचेर दवरलो आनी ते कितें दिलें हेडपाक आनी कित्याक थिंग सगलो कचरो काळांनी सगल्या थिंगा मॅस करून दवरलोलें तेका लागून हेचें जालें तें दवरलें टेबलाचे वयर थिंगा हिंग सगलें मातशें थिंगचो एशें कोन्न हें पडटा काडें तेका लागून थिंग प्लेस करूं जाय थिंग कांय दवरूं जायना तेका लागून तें काडटालें सो आतां हिंग मातशेंच हिंग सगलें सामान घेता सो आमगे ती सुटकेस बी आहाय मागीर तेच दवरूं मेळटा म्हाका ओके जालें सकयल क्लीन बी कोन्न येयलें आनी प्रिंसनी न्हिदोलो आतां सो म्हणल्यार आतां चिकन हाडोलें न्यू येयलें नुस्तां हल्दी न्यू ड्राम फिलेट्साचें सो हांव तें कट कोता आनी तांकां मोकोनो मसाला आहा दाखयता तुमकां मसाला तंदुरी तो आहा सो तो लायता आनी दवरता घाल मागीर वक्तार फ्राय करपाचें आनी इल्लीशी दाळ कोता फाल्यां म्हळ्यार चोयता आयज करूं मेळटा जाल्यार नाल्यार फाल्यां कोता जाल्यार सो हांव मसालो बी लायता आनी दवरता आतां ओके सो मागीर मेळत तुमकां सो तें मांस कातुलें आनी मातशें धुयलां मातशें नुस्तें दवरलां एक्स्ट्रा दो आहा तें काडटा ओके आनी आमडे तिनूय हेजे 3 दवरतलें आनी कोडी म्हळ्यार दाळ करपाक मसालो तुका सो दाळ म्हळ्यार स्कीप कोत्तलें आनी हांव रोस घालून बेश्टी कोडी कोत्तलें चिकनाची आमी केन्ना कोत्तालीं सदां कडी हें बी हाय बेजार येयलें जाल्यार सोमती पीठ घातालीं आनी लायक नाल्ला रोस घातालीं बट हिंगा नाल्ला रोस कोण काडूं बसता तेका लागून कोकोनट मिल्क मेवता सो तें घातलें ओके तें आहा मुको आतां सो आतां हें बारीक पीस कोता अशें करून आमणां हांव तुमकां शेअर कोत्ता ती रेसिपी ओके सो अशें करून बारीक पीस केलें तुमच्यान केसलें घेवपा जाता बोनलेस घेवपा जाता वीथ बोन पासून घेवपा जाता ओके बट आतां म्हाका तितून चड जाता म्हणून हांवें म्हळ्यार चल आतां तें करून उडोवया तेका लागून आतां तेजे पिसीस कोता आनी हांव तें कितें कितें इंग्रिडियंट्स घालता न्हू ते मागीर तुमकां दाखयता ओके सगल्याक आहाय ते बेजीक इंग्रिडियंट्स ते ओके सो दाखयता तुमकां ओके तें स्टार्ट करुया आतां ऑलरेडी वॉश केलें तें ओके सो आतां हांव तितून 1/4 टीस्पूनशे ब्लॅक पेपर पावडर घातलें ओके 1/4 टीस्पून टर्मरीक पावडर 1 टीस्पूनशे हांव गरम मसाला घातलें ओके 1/4 टीस्पून हांव चिली पावडर घातलें 1/4 टीस्पून हांव क्युमीन पावडर घातलें सो मुगे तो इल्लो आहा ओके घालता ओके मागीर हांव सिनमन घातलें 1/4 हाफशें ओके सो हेचे मुगे 1/4 हाफ घायलें ओके आनी क्लव्सां घातलें इल्लो पावडर ओके हेचो एशें करून घेयलें हांवें तें तुमकां तें हूंय मेळटलें एशें करून सो तें केन्ना बऱ्या पडटा म्हाका ओके सो आतां आनी हितून इल्लें सॉल्ट घातो
आनी एक मॅगी घातो कित्याक हांव तें आत कोतो न्हू सो म्हाका तें चड वगत तेका दवरून मेळपा ना सो एक्स्ट्रा हें कोता मातशें मीठ बी लायत तें एक मॅगी घायलें ओके आनी आतां तें बरें मिक्स करून घेता मिक्स करचे पयलीं म्हाका उगडास येयला हांवें जिंजर गार्लीक पेस्ट घायलें ना ओके सो हांवें 1 टीस्पूनशें जिंजर गार्लीक पेस्ट घातलें आनी हाचो हाफ लायम पिठो घेता ओके आनी आतां मिक्स करून घेता सो हेचो हांवें मिक्स केलें तें आनी हांव मातशें 10 मिनट्स अशें दवरता ओके कित्याक म्हाका टायम ना आतां आतां करपा जाय कित्याक तो न्हिदलो आहा न्हू तेका लागून आनी हांवें पळय हें यूज कोतलें कोकोनट मिल्क ओके रिच आनी क्रिमी येता तें हल्दी मेळटा आनी खंय टेस्को पासून जबडा मालदी सो हाडलें ओके रिच आनी क्रिमी मातशें दाट अशें येता ओके सो हें यूज कोता ओके सो तें जाता म्हळ्यार सो तें चिकन मॅरिनेट जाता म्हळ्यार हांव मुगे तें चिकन ड्रेन करपा दवरलो न्हू एक्सेस वॉटर चाळणी घाल तेका हांव मसाला बी लायता आनी हांव दवरता ओके चिकन मॅरिनेट केलें मिन्स लायले तेका मसाला आनी आतां टिफिना घायला आनी हांव भितर तें आतां फ्रिजी ओके सो आतां फ्रिजीन दवरून येता आनी हांव सगळें आतां चिकन रेडी स्टार्ट करुया सो आतां सगळे आनियन्स बी सगळे कातता आनी मागीर दाखयता तुमकां ओके काटकोन बी रेडी कोत पयलीं ओके सो हेचो होण्णा एक कांदो घेयला हाफ टोमॅटो घेयला आनी एक चिली घेयला ओके हाफ टोमॅटो कित्याक घेयला सांग तुमकां ऑलरेडी लिंबू बी आहा न्हू मागीर चड हें जातलें तेका लागून हाफू घेयला ओके सो आतां होण्णा रेडी करुया हिंगा हेचो कडाई दवरल्या गरम जावपा आनी तितून इल्लेशें ऑयल एड कोता आतां ओके मातशें ताप दिती मागीर ऑयल घात तितून सो हांव तितून इल्लें ऑयल घाताचें आतां मातशें ताप दी सो हेचो आमगे तेल तापोलो आनी हांव तितून आनियन एड कोतलें ओके आनी हांव ती करीपत्ता घातलें हेचो आनी चिली घातलें आनी तें बरें फ्राय करून घेतलें तो बरो आनियन जाय न्ही ओके सो हेचो आनियन जालो आतां तितून टोमॅटो एड कोता ओके सो टोमॅटो एड केलें आनी तें मिक्स करता सो आमगे आतां टोमॅटोय जालो हो सो आतां आमचें चिकन मॅरिनेट केलो तें घालया ओके हेचें घाल तें आनी मातशें एक 5 मिनट्स अशें दवरया आनी मागीर आमी तें कोकोनट मिल्क एड करया तितून ओके सो जालें हेचें 5 मिनट्स आतां हांव तें कोकोनट मिल्क एड करतलें ओके मातशें घायल जाता हांव मातशें घालता पयलीं सो हेचें घायलें मातशें वयर न्हू तें घोट आसता मागीर भितर उदक आसता तशें करून ओके सो हितून हांव न्हू हितून तें चिकन मॅरिनेट केलो तितून न्हू उदक घायलां आनी तें पास करून तें घाता तुमचें चॅक कर जाता कितलें पातळ आनी दाट जाय तें ओके म्हाका ती ग्रेवी आसता न्हू सो मातशें एक्स्ट्रा कोता ओके तें बरें मिक्स करपाचें आनी मातशें बरें शिजोवन दवरपाचें ओके न्हू फ्रेश नाल्ला पासून रोस काडूं जाता ओके मोको आहा गोंयची बट म्हाका ती न्हू वेस्ट करूंक जायना कित्याक गोंयची न्हू ती सो तेका लागून आतां ती रेडीमेड वाळ्ळ्या मागीर काबाल जो म्हाका कोण हाडून दितलो तेका लागून सो ती कोत जाल्यार आख्खें मीर करपा तें सोयीची वेस्ट करप ना तेजी ओके सो तेका लागून एशें कोन्न हें घायला अदरवायज तुमच्या न्हू सो हांव ती आतां दवरता 5 मिनट्स अशी ओके नापून हेचो मीठ हें घायलें टेस्ट करून आनी हेचो 1 टीस्पून आनी एक गरम मसाला एड केलो तितून ओके असो कलर येयला अशें म्हणून ओके सो चिकन जावं पासून शिजोवन दवरपाचें ओके हेचो जालें मुगेलें चिकन आतां तितून इल्लेशें कोरिएंडर घातलें ओके आनी 1 मिनट अशें दवरया आनी मागीर जाली ती रेडी ओके सो तुमी ट्राय कराय ती सो जाली ती म्हाजी रेडी तुमी ट्राय कराय ओके केन्ना क्वीक करपा जाय केन्ना टायम ना तें कशें करूं जाता तुमच्यांनी ओके सो हांव तो मागीर मेवता आतां मातशें तो बाब उठलो एक्चुली तेका तेशी दवरला देर बंद करून आनी बाबा सायला आमसलें हांव न्हांवून बी येता मागीर नाल्यार तो रडटलो हांव ते सायड गेलो ओके सो हांव मागीर मेळटा तुमकां ओके न्हांवून बी आनी न्हांवून बी उदक येयलें मागीर तेच बी कितें करपा तें तेच बी केलो आनी मागीर कितें काम बी करपा तें केलें आनी वचून फ्रेंड्स हाय सेरी ओके सो हांव म्हळ्यार आतां विडियो एंड कोतलें सो तुमचो तरी मुगे आयचो विडियो लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक कराय शेअर कराय आनी मुगे चॅनला सबस्क्रायब कराय टील देन विल टेक केअर एंड बाय बाय गुड नायट बाय से बाय